जेजू एक मुखेल फारिजाच्या घरा जेवणाक आयल्लो आसा आनी थंय एक पिड्येवंत मनशाक तो बरो कोत्ता आनी ताचे उपरांत जेजू ही उतरां ह्या फारिजाक म्हणटा, जेन्ना तूं कितें दिता वो जेवण दिता तेन्ना दुसऱ्यांक आपोवं नाका, तुज्या सोयऱ्यां दायऱ्यांक गोश्टांक कोणाचें जायना तांकां आपय, कित्याक तांच्यांनी तुजें बाद करूंक जावचें ना. नाजाल्यार आमचें न्हू कितें जाता, आमी दुसऱ्यांक दितात आनी आमचें आतां न्हू दिवप कशें जालां, एक बिजनसमॅना भशेन जालां. हांव तुका दितां, तूं म्हाका दी, हांव तुका सप्लाय करतां, म्हाका तुंय सप्लाय कर. आनी जायते फावटी अशेंच आमी चिंतात न्हू, आमी चिंतात ओके हांव म्हज्या घरच्यांक पावतलो, कित्याक एक दीस म्हाकाय कसली अडचण येयली जाल्यार ती म्हाका पावतली अशी चिंतून आमी मदत करतात. सो आमचें चिंतप तशें जाल्लें आसा. आनी जेजू हें काडून उडोवंक सोदता. हें तो तांकां सांगता की जेन्ना तुमी कितें दितात तेन्ना उदार मनान दियात, परतून तुमकां मेळटलें अशें म्हूण मानून घेवं नाकात, पूण दिता आसतना खुशालकायेन तें देवाक भेटयतात म्हूण अशें दियात म्हूण आयज जेजू सांगता. आयज न्हू आमी हेंच आमच्या जिविताचें नियाळ करुया आनी पळोवया जायते फावटी आमी अशीं जाल्यात काय वो ना, आमच्यांनी दिवंक जाता काय कालती जावन आनी परतून मागिनासतना जावन तसलें स्वभाव धरून आमी लोकांक दिवंक जाता काय, जीं गोज्जेंत संपडलेलीं आसात तांकां आमी दिवंक जातात काय, हो प्रश्न आमी आमकांच मांडुया. कित्याक मोगाच्या भावान भयणीनो, आमच्या दुनिया जेजून आमकां आपल्या जिविता वरवीं तशेंच ताणें केलें. आनी एक बरें उदाहरण म्हणल्यार मोगाच्या भावान भयणीनो, हें मिसाचें बलिदान. ह्या मिसाच्या बलिदानान जेजू आपलें जिवीत आमकां दिता, आपली कूड आनी रगत तो आमकां शेवंक दिता, आमकां व्हड येवंक, आमचें जिवीत बरें करूंक तो आमकां दिता. आनी तो परतून मागिना जाल्यार देखून तो आमकां दीत आसा. आमी आमच्या दुनिया भाशेन दिवंक जातात काय वो ना तें आमी नियाळ करुया आनी देवा लागीं कृपा मागुया. आयज ह्या वाचपाचें नियाळ करता आसतना आनी हे भाग्यवंताचेर जो आमकां कालतिकायेची आनी आख्खें जिवीत उदारपणान दिवपाचें तो आमकां नमूनो जाता, त्याच भाग्यवंताचेर नदर मारून आमी आमचें जिवीत असलेंच कालतीपणान, ल्हानविकायेन आनी उदार मनाचें जावंक आमी देवा लागीं कृपा आनी बळ मागुया.